शुभ वर्तमान आमी जायते पावटी आमच्या आमी आयकलो आसतलो आनी हो आमकां एक मोगाचो शुभ वर्तमान जायते पावटी आमी म्हणटात जेजूची पयली मिलाग आमी हांगा पळयतात म्हणून. ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी कसली शिकवण घेवंक जाता काय? आयज आमी भाग्यन मारेची परब समारंभता आसतना आमी तिचेरूच नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी आमचे मायेची मायेक आमी पळोवया. ह्या शुभ वर्तमानांत ती जेजू लागीं वेता पयली आनी जेजूक विनंती ती करता. हाचेर आमकां कळून येवंक जाय की आमकां ती एक भरवशाच्या एक भावार्थाचो नमुनो कसो ती आमकां एक दाखयता. म्हणजे कितें ती ह्या परिस्थितीन सोरोन जावन तिणें तें पडलेलें आनी ते व्हंकले न्हवऱ्याक लज्जेक पडना जावच्याक ती वचून आपल्या पुताशी ती विनंती करता. मोगाच्या भावान भयणीनो, ती जाणा की ताचे पुताचेर भार दवरल्यार पूत सगळें करतलो म्हणून. आनी हेंच ती आयज आमकां शिकयता. कितें कसली अडचणी येयल्यात, कसलेच वायट येयल्यार, कसले आमी परिस्थिती पडल्यार आमी आमचो भावार्थ जेजूचेरूच दवरूंक जाय. हीच शिकवण आमकां आयच्या ह्या वाचपान मेळटा.